कांय गोष्टी हांव परत एकदा हांगासर याद करून दिवपाक सोदता, कारण ह्यो हांवें तुमच्याच आमदाराच्यो कांय गोष्टी ज्यो इलेक्शन जावच्या पयलीं तांच्यांनी उलयल्ल्यो त्यो गोष्टी. सो सगळ्यात पयलो अशें म्हणटात की तुमी BJPची बी टीम, तुमी तांकांच सपोर्ट करतले, तांचीच बी टीम अशें म्हटलें वतात. कशें पळयता ह्या गोष्टी कडेन तुमी? तुमचें रिप्लाय कितें? पळय, आमी असलें केन्ना केल्लें ना आनी असलें केन्ना करचेंय ना. कळ्ळें तुका? बी टीम म्हाका जाय जाल्यार टिकेटीची कितलीच ऑफर येताले, पण कितें आसता, सदां एक पार्टी, काँग्रेस पार्टी सगळी गोरगरिबाची पार्टी, बरी पार्टी, ते कितें उडी मारपाक कितें हें तें आत्तां येयलो, कोण म्हणटा तो आत्तां येतलो सांजो अर्द्या वरान BJPन, तशें म्हण जाता? तशें म्हण जाता? म्हणून आमी सगळो सिस्टमॅटीक ह्या फावटी आमी हें घेतलेलें आनी आमी तशें केन्नाच करचें ना. आनी हें जो कोण चिंतता, कोण उलयता तें तेजें चुकीचें. तेच उडयो मारून कितले पार्टीन येयले ते पळय. आपूण उडयो केन्ना मारचो ना, एफिडेवीट बरोवन दिल्ली, शपथूय घेतलेल्यो. आयज ते दुसऱ्या पार्टीन जेन्ना गेले, एज अ एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो एक वोटर म्हणून कशें पळयता? तशें मागीर वायट दिसतात न्हू मत तरी. जनतेच्या मता कडेन केल्लो खेळूच तो, कारण ते खेळ खेळटाना ते पयलींच पाशे मांडटा न्हू, की आपूण हें करतलो, देवाचो हें घेता, गाराणें घालता, हें घालता, हे तेंचे पाशे. एफिडेवीट दिले, देवा कडेन गाराणें घातलें, गाराणें घातले, हे तेंचे पाशे. कळ्ळें न्हू? आनी विश्वास दवरलो ताचेर. लोकांनी विश्वास दवरलो. हे स्टेटमेंट तूं पळयता पळय तेंच्यांनी दिल्ले आसा आमी वयचे ना, ते सगळे उलटे जाल्ले आसा न्हू. आयज ते सगळे उलटे. वोटर म्हणून तुमकां कितें दिसता? खूब दुख्ख दिसता की जेन्ना आयज आमी कश्ट घेवन जे पळय हांगा BJPचो आशिल्ले कश्ट घेवन आमी एक आमदार निवडलेलो. कश्ट म्हणजे म्हाज्या टिमीन जे आमी आयज ब्लॉक करून ते आयज म्हाका शिणटा, खूब शिणटा. दुख्ख दिसता की तेंचे एक्सपेक्टेशन आसलेले कॉमन आमचे जे बूथ इंचार्ज जे काम करता, तेंचे एक बाबा आमचो आमदार येतलो आनी तेंची कामां जातली, पण ते आयज जाल्लें ना. हें म्हाका खूब दुख्ख दिसता हेजें.